नमस्कार. पणजे दूरदर्शन केंद्राच्या कोंकणी खबरापत्रांत तुमकां सगळ्यांक येवकार. पळोवया आयच्यो खबरो. भारतीय जनता पक्षाच्या केंद्रीय कार्यकारिणीत व्हड बदल जाल्यात. राम माधव, वैजयंत पांडा, वसुंधरा राजे, तीरथ सिंग रावत, डी पुरंदरेश्वरी हे नवे राष्ट्रीय उपाध्यक्ष जाल्यात, तर सुनील बन्सल, विनोद तावडे, संजय भाटिया, बिप्लब कुमार देव, हरीश द्विवेदी, स्मृती इराणी हे नवे राष्ट्रीय महामंत्री आसात. कविता पाटीदार ह्यो नव्यो राष्ट्रीय मंत्री, तर मिडिया संयोजक म्हण अनिल बलूनी हांची नेमणूक जाल्या. रूपकुमारी चौधरी महिला मोर्चाच्यो मुखेली आसात, तर पियुष गोयल हे नवे राष्ट्रीय कोषाध्यक्ष जाल्यात. वचयात फुडल्या खबरेकडे. काँग्रेस फुडारी सोनिया गांधी आणि काँग्रेसीचे राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे हांणी स्वातंत्र्य दिसा वंदे मातरम राष्ट्रीय गिताचो अपमान केल्ल्याच्या निशेधार्थ आयज देशांतल्या कितल्याशाच शारांनी विरोध प्रदर्शन जालें. काँग्रेस फुडारी सोनिया गांधी हांचे आड पुलीस स्थानकात कागाळ लेगीत नोंद जाली. आंदोलकांनी काँग्रेस फुडारी सोनिया गांधी हांणी माफी मागची अशी मागणी केल्या. भाजपा म्हणयारे सुधांशु त्रिवेदी हांणी वंदे मातरमाचो अपमान केल्ल्या खातीर काँग्रेस फुडाऱ्यांचेर खर टिका केली. जो लोग असहज हो जाते हैं, इधर उधर देखने लगते हैं, बतियाने लगते हैं, हाथ पांव झटकने लगते हैं, वो लोग वही हैं जिनको उन चीजों में बड़ा सहजता महसूस होती है कि कोई कहे कि मैं वंदे मातरम नहीं गाऊंगा. ये वो लोग हैं जिनको जय श्री राम में वॉर क्राई नजर आता है, मगर सर तन से जुदा में सुमधुर सेकुलर संगीत दिखाई पड़ता है. वंदे मातरम गायत असताना काँग्रेस फुडारी सोनिया गांधी आणि मल्लिकार्जुन खरगे हांच्या प्रतिक्रिये आड पुराय देशभर आंदोलनां चालू आसात. ह्या फाटभुंयेर मुखेलमंत्री डॉक्टर प्रमोद सावंत हांणी आपली प्रतिक्रिया दितना वंदे मातरम हे स्वातंत्र्य संघर्षाची प्रेरणा दिवपी राष्ट्रगीत आसा आणि तातूंतल्यान तरणाट्यांनी प्रेरणा घेवन विकसीत भारत घडोवपाचे दिकेन वावुरचें असो सल्लो दिला. काँग्रेस फुडारी सोनिया गांधी आणि मल्लिकार्जुन खरगे हांकां राष्ट्रगीताचेर इतलो राग कित्याक असो प्रस्न मुखेलमंत्र्यांनी केला. वंदे मातरम हे गीत सुरू असताना म्हणजे सोनिया गांधीची ॲक्शन, खरगेजीची ॲक्शन ही पुराय भारतान पळयल्या. बारीक भुरग्यापासून व्हडल्या भुरग्यापर्यंत ती बीजेपी आणि RSS हांच्यांनी करपाची कांय गरज ना. ताजेर सोशल मिडिया आणि बाकीच्या हेजेर कमेंट्स कितें येयला सगळ्या देशाक खबर आहा. त्या खातीर ती कितें सांगूंक सोदताली हें आमकां बीजेपीन वेगळें सांगपाची गरज ना, ते जगान पळयलां. म्हणून तांकां वंदे मातरमाचो राग कित्याक आहा म्हाका खबर ना. एक तर वंदे मातरम हें गीत तांच्यांनी केन्ना प्रमोट केलें ना, ज्या गितांतल्यान स्फूर्ती घेवन देश स्वतंत्र जाला. आयज त्याच गितांतली स्फूर्ती घेवन विकसीत भारता खातीर युवा पिढीन यंग भुरग्यांनी काम करचें अशी ऑनरेबल प्रायम मिनिस्टर नरेंद्र मोदीजीची इच्छा. म्हणून पयले फावटी वंदे मातरम ह्या गिताक म्हणजे आमी म्हणटा तशें इट इज एन राष्ट्रगीत, राष्ट्रगान म्हणून फुडें हाडलें आनी जनगण मन राष्ट्रगीत हे दोनूय म्हणपाक जाय. हे जेन्ना प्रोटोकॉल वायज काडलें ते म्हणपाची गरज आसा. झारखंड JPSC JSSC प्रवेश परीक्षा विद्यार्थ्यांचे आंदोलन आयज 24व्या दिसा पावले. ह्या भरती परीक्षांनी जाल्ल्या अनियमिततायेक लागून विद्यार्थ्यांनी आपलो निषेध अदीक खर केला. सरकार आणि विद्यार्थी प्रतिनिधी हांचे मदीं आयज उलोवणी जावपाची शक्यताय आसा. JSSC CGL परीक्षा रद्द करची आणि भरती परीक्षेत जावपी अनियमिततायेची चौकशी CBI वरवीं जावची अशी मागणी विद्यार्थ्यांनी केल्या. विद्यार्थ्यांच्यो मागण्यो सरकारान मान्य केल्यार आंदोलन सोंपपाच्या दिकेन पावलां उबारूं येता अशें सुदारणा मंचान सांगलां. नाजाल्यार निषेध चालूच उरतलो अशी शिटकावणी विद्यार्थी चळवळीचे फुडारी देवेंद्रनाथ महतो हांणी दिल्या. एजुकेशन सिस्टम ऐसा सिस्टम है जो आने वाले पीढ़ी युग युग तक जो अभी पहला दूसरा तीसरा क्लास में है या स्कूल में पढ़ रहे हैं या +2 में पढ़ रहे हैं, वे छात्र जब प्रतियोगी परीक्षा को फेस करें तो उनको ऐसा संघर्ष न करना पड़े, पेपर लीक और धांधली और पैरवी का सामना न करना पड़े, ऐसा शिक्षा व्यवस्था पर सहमति बने. बहुत कमजोरी हो गया है. आज भूख हड़ताल का 15वां दिन है और सरकार का ध्यान हम लोग के तरफ नहीं है. नौकरियां न बिके, सिस्टम में सुधार हो, इसलिए हम लोग CBI जांच की मांग कर रहे हैं.
कहाँ पर गड़बड़ी हुआ है, एजेंसी गलती किया है, आयोग गलती किया है कि सरकार का भी संलिप्तता है, क्यों सरकार नहीं चाह रही है सीबीआई जांच कराने का। गोंय सरकारच्या स्वयंपूर्ण गोंय मोहिमेवरवीं शेतकी खात्यान फोंड्यां स्थापन केल्ल्या इंडो इज्रायल सेंटर फॉर एक्सलन्स फॉर व्हेजिटेबल अँड फ्लॉवर्स अंतर्गत भाजी आनी फुलांची रोपटी वाटपाची कार्यावळ घडोवन हाडली। सुमार 12 कोटी गुंतवणुकीच्या ह्या प्रकल्पा अंतर्गत ह्या केंद्राचेर उच्च दर्जाची रोपटी तयार करपाची जापसालदारकी आसा। ह्या प्रकल्पाचो 60% वयर निधी भारत सरकारान दिला, जाल्यार तातूंत इज्रायलांतल्यान म्हत्वाचें तांत्रीक योगदान मेळ्ळां। सध्या ह्या केंद्रावयल्यान रोजां आनी हेर रोपटी तयार जाता। फुडाराक हें उत्पादन वाडोवपाची सरकाराची येवजण आसा। ह्या कार्यावळींत मुखेलमंत्री डॉक्टर प्रमोद सावंत हांणी वांटो घेवन शेतकी मळार उत्पादन आनी दर्जो वाडोवपाचो हेतू आसा अशें सांगलें। गोवा सरकार की तरफ से स्वयंपूर्ण गोवा सेल्फ रिलायंट गोवा मुहिम की तरफ से इंडो इजराइल सेंटर ऑफ एक्सीलेंस फॉर द वेजिटेबल एंड फ्लावर जो गोवा एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट की तरफ से कोडार फोंडा गोवा में हमने एस्टाब्लिश किया है, उसी सेंटर की तरफ से आज विजिलेंस फ्लावर सीडलिंग्स डिस्ट्रीब्यूशन के लिए कार्यक्रम था। इंडो इजराइल सेंटर्स जो यहाँ पे एस्टाब्लिश हुआ है, उससे क्वालिटी सीडलिंग्स प्रोडक्शन का काम इससे हो रहा है। इट इज़ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का ये प्रोजेक्ट अप्रॉक्सीमेटली द 12 करोड़ रुपीज़ खर्च करके ये प्रोजेक्ट हमने कोडार में एस्टाब्लिश किया। मोर देन द 60% ऑफ द शेयर शेयर्ड बाय द इंडियन गवर्नमेंट। मैं फिर एक बार इजराइल माशाव और उसके ऑर्गेनाइजेशन का बहुत बहुत अभिनंदन करता हूँ, क्योंकि उन्होंने उनकी टेक्नोलॉजी हमारे साथ शेयर की। बहुत अच्छा क्वालिटी सीडलिंग्स और प्रोडक्शंस वो कर रहे हैं। इन फ्यूचर भी यानी डिफरेंट टाइप्स ऑफ सीडलिंग्स वहाँ पे प्रोडक्शन करने के लिए उनकी मदद हो जाती है। एट प्रेजेंट विजन मैरीगोल्ड फ्लावर्स एंड अदर सीडलिंग्स भी वहाँ पे प्रोड्यूस की जाते हैं। विरोधी पक्षातल्या कांय वांगड्यांनी FCRA सुधारणा विधेयकाक विरोध केला। हाचेर प्रतिक्रिया उक्तायतना मुखेलमंत्री डॉक्टर प्रमोद सावंत हांणी हे विधेयक पारदर्शी आसा आनी तातूंत विरोध करपासारकें कांयच ना अशें सांगलां। कित्याक अपोज जावपाक जाय तो म्हाका कळना। हांगासर तांच्यांनी सगळें करता आसतना म्हाका दिसता तितूर क्लियर कट आसा FCRA बिलानूय बी म्हणजे विरोध करी सारकें अशें कांयच ना। श्रीलंकेतल्या गॉल आंतरराष्ट्रीय खेळा मैदानाचेर चालू आशिल्ल्या भारत आनी श्रीलंका दादल्यांच्या कस लावपी सामन्यांत आयज तिसऱ्या दिसा श्रीलंकेन 5 गडी वगडावन 227 धांवड्यो केल्यो। हाचे पयलीं भारतान आपल्या पयल्या डावान 462 धांवड्यो केल्ल्यो। हातूंत देवदत्त पडिक्कलान 167 धांवड्यांची उत्कृश्ट कामगिरी केली। श्रीलंकेच्या प्रभात जयसूर्यान 4, केशरा नुवांखान 3 जाल्यार असिता फर्नांडोन 2 खेळगडे बाद केले। पणजी दूरदर्शन केंद्राच्यो खबरो तुम्ही सामाजीक संकेतथळाचेरूय पळोवंक शकतात। ते आमच्या एक्स हँडल @DD न्यूज पणजी, फेसबूक पेज DD न्यूज पणजी आणि यूट्यूब चॅनल DD न्यूज गोवाचेर पळोवंक शकतात। तशेंच DD चॅनल आता टाटा प्ले चॅनल क्रमांक 1995, DD फ्री डिश चॅनल क्रमांक 125 आणि डिश TV चॅनल क्रमांक 4013 चेर पळोवंक शकतात। प्रसार भारतीच्यो तरेकवार कार्यावळी पळोवपा खातीर प्रसार भारतीन नवें OTT ॲप वेव्ज सुरू केला। ह्या ॲपा वरवीं दूरदर्शनावेल्या फामाद कार्यावळीचो आनंद रसीक घेवंक शकतात। हाचे खातीर पळोवप्यांनी मुजरत वेव्ज ॲप मोबायलाचेर डावनलोड करचें आनी दूरदर्शनाच्या नव्या पोन्न्या कार्यावळींचो आनंद घेवचो। आनी इतल्यान हे खबरापत्र हांगाच सोंपता। परत मेळया सांजे 6:30 वरांचेर फुडल्या खबरापत्रांत। नमस्कार।